Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आणि निश्चितच म्हणजे कोविडच्या महामारीत आर्थिक टंचाई असताना सुद्धा खंयचेच बाबतीत काटकसर न करता म्हणजे तारेवरची कसरत करची पडत, पण तरी सुद्धा म्हणजे सरकाराकडून सगळ्यो योजण्यो पुढे व्हरता असताना जायत्या पद्धतीन आमी वेगवेगळ्यो नवीन प्रकल्प नवीन हे असलेल्यो योजना फुडें हाडपाचो आमची इच्छा आसा आणि 2022 पर्यंत म्हणजे सगळ्यो सुरळीत रित्या आसा ते प्रकल्प पुराय करता असताना केंद्राच्या सहकार्यान आमी वेगवेगळे हांगासले प्रकल्प जे आसा हे फुडें करपाक शकतले. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हो विशय घेवन फुडें वयतली. आमी जेन्ना पॉलिटिकल डिस्कशन्स करता तेन्ना एड्युकेशन पॉलिसी सारकिले विशय हे सुद्धा ह्या राज्य कार्यकारिणीत डिस्कशन्स केले वता. कोविड-19चो विशय जो आसा माननीय हेल्थ मिनिस्टरांनी वेवस्थीत रित्या दवरला. त्याच बरोबर एक गजाल प्रामुख्यान सांगता म्हणजे फुडलें टार्गेट कितें तर 2022च्यो निवडणुकेची ट्रेनिंग येता त्या ऑक्टोबर 15 पासून ही ट्रेनिंग जी आसा भारतीय जनता पार्टीची सुरू जाता. आमच्या संघ म्हणजे सेवा ही संघटन आणि ट्रेनिंग ही सदोदीत कार्यकर्त्यांक दिली वता. हे पळय तूं म्हाका जर डायरेक्ट विचारशीत की म्हणजे करप्शन कितलें चल्लां हो प्रश्न आहा तुजो बरोबर आसा. एक गजाल हांव तुका सांगता म्हणजे जाता तितकें करप्शन बंद करप कमी करप हे पयल्या दिसाच्यान म्हाजो प्रयत्न आसा आणि जाता थंयसर हांवें तें बंदय केलां. हांव पुराय सांगता म्हाजो प्रयत्न आसतलो पयलीं झिरो डावन करपाचो. ज्या वेळार ही कोविड-19 महामारी जाली त्या वेळार म्हाका दिसता सुरवातीक हांगाले ते पॉझिटिव्ह की नेगेटिव्ह हे टेस्ट करपी सुद्दां सॅम्पल हांवें पुण्याक धाडची पडटाली. पण आज सांगपाक बरें दिसता कारण दिसाक काय म्हणल्यार 2,500 प्लस हे टेस्ट करपाचे कॅपेसिटी हांगा अप्रूव केल्ली आसा. सरकारान 5 हॉस्पिटलां ही केल्ली आसा, कोवीड सेंटरांय तयार केल्ली आसा. त्यामुळे अभिनंदन करणारे ठराव तो सर्वानुमते पास केला. आणि दुसरो जो ठराव जालो तो केंद्र सरकारान वेगवेगळ्यो योजना वेगवेगळी कामां जी केल्ली आसा ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्यांचे अभिनंदन करणारो ठराव